आयज सरकारान जो JMRच्या संदर्भात एक कॅबिनेट डिसिजन घेतला तातूंत तांच्यांनी JMRक जवळ जवळ जी सूट दिल्या जो रेवन्यू शेअरिंग आशिल्लें सरकाराचे आनी JMRच्या एग्रीमेंटा प्रमाणे तो तेंच्यांनी अप टू डिसेंबर काय मार्च मेरेन तांकां सूट दिला जेणे करून गव्हर्मेंट एक्सचेकराचेर जवळ जवळ 200 कोटी रुपयाचो भार पडटा. म्हाका एक पेडणेकार आनी एक आमच्या स्वताची जमीन गेल्लो एक जमीन मालक म्हणून आनी आमच्या जमिनीच्या संदर्भात एक अन्यायग्रस्त म्हणून म्हाका एक सांगपा सारकें दिसता. सरकाराक आयज हेज्या व्हडल्या JMR कंपनीची लाड करपाची किंवा अपुरबाय करपाची कितें गरज आशिल्ली ती सरकाराक खबर आसतली. पण आमचे आज शेतकरी पेडण्यांतले ज्यांचे जमनी गेल्या तांचे आजून जो जमनीचो मोबदलो दिवंक जाय आशिल्लो तो आजून पेंडींग आसा. त्याच्यार सरकार कसल्याय तरेची बाबा ती कितें प्रक्रिया जर उरली जाल्यार ती गतिमान करपाची आवश्यकता सरकाराक दिसना. त्याच प्रमाणे जांकां त्या जमिनीच्या संदर्भात जे मोबदले दिले ते मोबदलो इतलो नगण्य आनी म्हणजे कोणी पिनट म्हणटा तशें 50 रुपया 60 रुपया 70 रुपया बी ह्या तरेन गव्हर्मेंटान अक्षरशः जमीन लाटले म्हणपाची पाळी आतां आमचेर येता. आनी हो जो विमानतळ केला त्या विमानतळाचो अक्षरशः फक्त सगळो फायदो जर कितें जावपाक जाय तो JMRकूच जावपाक जाय अशी कितें तरी सरकाराची धारणा आसा अशें दिसता. आयज शेतकरी कॉम्पेन्सेशन मेळूंक ना म्हणून तळमळटा सरकार दरबारी आमी खूब प्रयत्न केले. आमी आमचे जमिनी गेल्या म्हणून सादें एक सर्टिफिकेट मारलें आमी लँडलेस म्हणून आमची जमनी गेल्या म्हणून ते दिवपाक तयार ना. टॅक्सीच्या संदर्भात फाटले 2 वर्सां आमी झगडटा. तशें टॅक्सीवाल्यांक सादीशें कितें तरी कोणी धाकट्या भुरग्याक चॉकलेट दिवन फटयता तसो तो एक ब्लू कॅबाचो कावंटर आमकां दिला. पण तो सुद्दां टर्म्स एंड कंडिशन जे आसा जे कमर्शियल टर्म्स एंड कंडिशन JMR कडेन जे आसा प्रायवेट कावंटर आनी आमच्या कावंटरान कांय एक फरक ना. आमी 70,000 रुपया म्हयन्याची फी फारीक करता 200 रुपया पर ट्रीप फारीक करता. आनी अशें आसतना जर गव्हर्मेंटाक जितलो JMRची काळजी आहा तेतूंतली थोडी तरी काळजी आमच्या शेतकऱ्यांची आनी टॅक्सीवाल्यांची जर आयज केल्ली जाल्यार खंय तरी आमचे शेतकरी आनी टॅक्सीवाले खंय तरी गव्हर्मेंटाक एक आशिर्वाद दिवपाचे की बाबा जावं गव्हर्मेंटान आमचो खंय तरी उगडास केलो म्हणून. पण म्हाका दिसना गव्हर्मेंटाक आजुनूय ह्या लोकांचो कांयच किंमतूय ना आनी कांय परवाय ना अशें दिसता. तर गव्हर्मेंटाक हांव सांगूंक सोदतां आतां पयलींची गोश्ट परत ते एक पार्किंग आहा थंय जे 80 रुपया पार्किंग आशिल्लें तें सरकारान जवळ जवळ कितलेशेच पटीन म्हणजे जवळ जवळ अर्द्या वराक 200 रुपया वाडयले. आनी जो लोकल आमचो टॅक्सीवालो आहा ताका ते 200 रुपयाचो भुर्दंड कित्याक लागून तर हो सगळो फक्त JMR हो केंद्रस्थानी दवरून JMRक कसो फायदो जाता हें पळोवपाचेंच काम सद्या सरकार कडेन चल्लेलें आहा. आमचो बाबडो आमदार आसा तो आपल्या परीन कितें तरी करता पण ताका ते सिरियसली कांय घेयना अशें दिसता म्हाका. आमदार प्रत्येक फावटी CMक मेळटा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मेळटा किंवा बाकी जे सरकार दरबारी तो आपल्या कुवती प्रमाणे तो प्रयत्न करता. पण म्हाका दिसना सरकार ताका प्रतिसादूय दिना आनी सरकाराच्या म्हाका दिसता तो खीस तितूय ना अशें तरी म्हाका दिसता. तेन्ना सरकारा कडेन म्हाजी मागणी आसा हे जे 200 रुपयाचो फायदो तुमी करूंक सोदता तो फायदो तुमी करात पण त्याच्या बरोबर आमच्या शेतकऱ्यांचेर जे अन्याय जाल्ले आहा शेतकऱ्यांचे जे कॉम्पेन्सेशन अजून फारीक करूं ना जे कमी रेटान तुमी जमनी घेतल्या तांचे तेचेर कितें तरी विचार करात आनी तेचो कितें तरी आमच्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांक सर्वसामान्य पेडणेकारांक तेतून टॅक्सीवाले आयले बाकी आयले सर्विसीस नोकरेच्या संदर्भात तर सामको अक्षरशः आमच्या तोंडाक सरकारान पानां फुटल्या. भायल्या गांवांतल्यान कितलेशेच बशी येता महाराष्ट्रांतल्यान कितलेशेच लोक हांगा सर्विसेक आहा पण आमच्या लोकांक सर्वीस दिवपा खातीर सरकार तर कांयच प्रयत्नच करिना. आनी सरकारान अशें पेडणेकारांक अक्षरशः वाऱ्यार उडयल्ले आसा. आनी आतां तरी सरकारान फाटल्या लोकसभेच्या टायमार पेडणेकारांनी भरभरून मतां दिल्ली आसा सरकाराक ह्या तरी सुद्दां जर सरकाराक हे जर कांय करीन सारकें जर दिसना
जाल्यार असले कर्मचारी तरी सरकारान हाचेर विचार करचो आनी लोकांच्या फायद्याचे गोष्टी थोडे करचे आनी प्रायवेट कंपनीचे गोष्ट कितें करूंक जाय आनी तुमचें कितें अंडरस्टँडींग भितर आसा ते तुमी आमी कितले जरी व्हडले आवाज काडून किंवा बोबो मारून सुद्दां सांगलें जाल्यार त्या सरकाराच्या कानाचेर बसचें ना अशें म्हाका दिसता. जाल्यार ह्या संदर्भात जे पेंडींग गोष्टी आहा टॅक्सीवाल्यांचे पेंडींग आहा गोष्टी शेतकऱ्यांचे कॉम्पिटिशनच्या बाबतीत पेंडींग आहा उब्या सारख्या गांवांत फाटल्या टायमार फाटल्या पावसाळ्यात जो महापूर कसो आयलो जेचो निश्काळजीपणा आमी जीएमआराचेर थापता कित्याक जीएमआर ताका कारणीभूत आहा तेन्ना येवन सगळे पंचनामे करुया सांगले आनी कितें करुया सांगले आनी त्या लोकांक आजून ताचो मोबदलो नुकसान भरपाय दिता म्हूण सांगले ते दिवना. निगळा सारख्या गांवांत लोकांची घरांक सुद्दां प्रॉब्लेम जालो सगळे शेतां गांवांचे बी लायले शेतांच्या सगळी बुजोवन गेली ताचेर आपूण दिता म्हूण सांगलेलें सरकारान तांकां नुकसान भरपाई त्याच्या संदर्भात आजून सरकार ब्र काडपाक तयार ना. तर गव्हर्मेंटाक कितें करपाचें आहा तें तांकां तरी खबर आसा काय म्हाका कळना तेन्ना गव्हर्मेंटान आजून तरी जागे गावचे आनी हे पेडणेकारांचे जर थोडे आशिर्वाद जर जाय तुमकां जाल्यार मातशे पेडणेकारांचे जे पेंडींग जे गोष्टी आहा ते मातशे बेगीन मार्गाक लावचे आनी आमदारांनी बाबड्यान प्रयत्न करून ते तोखडे पडटा. जर आमदाराक आमचो जर लोकांक एकठांय करपाक जाय जाल्यार आमदाराक सांगचे आमी सगळे लोक एकठांय जाता तुज्या बरोबर येता सीएमा कडेन बाबा एक खंय तरी हे प्रतिनिधी मंडळ घेवन वताय 500 लोकांचे तरी तेन्ना तरी सरकाराक जाग येता जाल्यार पळोवया. म्हाका दिसता अशें केल्या शिवाय हांगासरले प्रश्न सुटावे जावचे ना. ज्वलंत प्रश्न मोपा आणि जीएमआर आणि सरकार यांच्या मदी काही दिसा पयलीं गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसायन प्रश्न उबो केलो की जीएमआराक सवलत कितें दिता सरकार कितें आसा भितर. सो एकंदरीत चित्र उघड जालें आनी सरकार प्रमोद सावंताचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार गोंय राज्यान जो चलयता त्याच मेरेन सगळ्यांक कळ्ळें की पुंजीवाले जे आसता पळय तांकांच सपोर्ट करता. आयज जीएमआरान मोपा एअरपोर्टाचेर काम घेतलें 25% काम कंप्लीट जालें. जे महसूल सरकाराक येणो आसलो ताका मुदत दिली आनी सरकाराचो सीएम आमचो सीएम सांगता की कोविडा खातीर तांकां प्रॉब्लम जालो फायनान्शियला खातीर ताच्या खातीर तेंच्यांनी खंय ताका मुदत वाट दिवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. ह्या स्टेटमेंटाचे हांव काँग्रेसीच्या वतीन खर निशेध करता. कोविडाचो फटको टॅक्सीवाल्यांकूय बसला, कोविडाचो फटको शेतकऱ्यांकूय बसला, कोविडाचो फटको जेंचे जमनी एअरपोर्टा खातीर गेल्यात तांकांय बसला. तांचे पयशे दिवचे खातीर सरकारान कितें उपाय योजना आखल्यात हे सांगचे. कोविडाचो फटको जांचो नोकरी गेल्लेली आसा तांकांय बसला. कोविडाचो फटको दर एक पेडणेकारांक बसलेलो आसा जे ह्या अपेक्षेन आसले की तांकां मोपा एअरपोर्टाचेर नोकऱ्यो मेळटल्यो म्हणून, मोपा एअरपोर्टाचेर जॉब मेळटले म्हणून, मोपा एअरपोर्टाचेर टॅक्सी वेवसाय सुरू करच्या खातीर सरकार तांकां मदत करतलो म्हणून. पूण अशें कांयही आयज मेरेन सरकारान केल्लें ना आसा. ह्या उलट सरकार जीएमआराक फेवर करता. कन्सेशन एग्रीमेंट चेंज करपाची गरज आसा, अमेंड करपाची गरज आसा आनी ह्यो सगळ्यो तरतुदी भितर घालपाची गरज आसा. कारण ह्याच सरकार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसतनाच सायन केल्लो आसा आनी ह्यो सगळे बाबी टॅक्सीच्या संदर्भान, रोजगाराच्या संदर्भान, एम्प्लॉयमेंटाच्या संदर्भान, रॉयल्टीच्या संदर्भान हे कांयही लक्षात न घेता जाणीवपूर्वक हे सगळे अटी भायर दवरून तांकां फक्त जीएमआराक कसो सोपो फायदो जातलो ह्या अनुशंगान तो एग्रीमेंट सायन केल्लो आनी त्याच एग्रीमेंटाचो पाठपुरवठो प्रमोद सावंतूय करत आसा. सो ह्या स्टेटमेंटाचो खर निशेध करता. आतां पेडणेकारांक ह्यो सगळ्यो सवलती मेळपाक जाय. जीएमआर जावूय का कितें तुमचो तांकां सवलती दिवच्या खातीर. सो सरकारान जर तांकां जर सवलती दिता जाल्यार सरकारान नवीन पॉलिसी करून जे कन्सेशन एग्रीमेंटान जाणीवपूर्वक गजाली भायर दवरल्या त्योय एड करपाची. तेन्ना सरकाराचे आमी हे जे हे घेता डिसिजन घेता ते आमी मानतले.
सो कन्सेशन एग्रीमेंटान सरकारान ह्योय तरतुदी ऍड करपाच्यो, टॅक्सीवाल्यांक जॉब, टॅक्सीवाल्यांक थंयसर वेवसाय करपाक प्राधान्य दिवचे, सारके नोकऱ्यो दिवच्यो. ज्यो प्रायवेट कंपनी आसात GMRच्या अंडर ते लोकांक, आमच्या भुरग्यांक हरॅस करतात, तेंच्योय कारवाई जावची. तर सगळे मागणे आमच्यो आसा. शेतकऱ्यांच्यो पयशे उरलेले आसात तेवूय तेंचे पयशे दिवचे, ताच्या खातीरूय सरकारान पावलां उचलची, ह्योय मागणी आसा. GMRचो फायदो कसलोच जनतेक ना आसा. जर कोणाक जायत आसा जाल्यार तोच सपोर्ट करतलो. इतकें सांगून हांव माझे 2 उतरां काबार करता. पहिली म्हणजे एअरपोर्टान पेडणेकरांक कितें दिला हो प्रश्न चिन्हच आसा, आनी हो प्रश्न इतलो गहन आसा की तो डे बाय डे वाडत गेला. सो एअरपोर्टान दिले म्हणपाक आयज तरी म्हाका मान्य ना. कित्याक पहिली गोष्ट म्हणजे जमीनकारांक तेचे अजून पयशे मेळूंक ना. टॅक्सीकारांक रस्त्यार हात वाडटा, ताका जर जागो ना, कावंटर ना. तशेंच हे बाकीचे गोष्टी आसात एअरपोर्ट रिलेटेड, जे जॉब्स आसात ते पेडणेकरांक मेळूंक ना. खरें म्हणजे ती गरज आसली ती जावंक ना. जर हे जावंक ना जाल्यार एअरपोर्टा खातीर कितें मेळ्ळें हो प्रश्न आसा. सो हांव सांगूंक सोदतां, हे आतां जर तेंच्यांनी एक लिंक रोड तयार केला, हो लिंक रोड तेणी आपल्या स्वार्थासाठी केला GMRान काय गव्हर्नमेंटान आपल्या स्वार्थासाठी केला तो खबर ना. कित्याक हे लिंक रोडाची गरज, खरी गरज म्हत्वाची आसा काय फ्लायओव्हर जो धारगळच्यान येता, जंय एक्सिडेंट जाता तो इम्पॉर्टंट आसा. हे पयलीं लक्षात सरकारान आमकां नजरे घालून दिवपाची गरज आसा. तुम्ही बिझनेसा खातीर लिंक रोड करतात, पण आमची जी प्राणहानी जी पेडणेकरांची जाता हे हायवे, थंय तुमकां फ्लायओव्हराची जायना, इच्छा जायना. तशेंच ह्या आतां तुमी लिंक रोड केलात, ह्यो जर हायवेच्या अधिपत्य देता जाल्यार तेचेर चार्जीस लावपाचो प्रश्नच येना. ताका टोल कित्याक लायतले तुमी? की तुमी आमकां पेडणेकरांक अशेंच ग्रांटेडच समजून घेतलेले आसा? सो हेचेर म्हजो विरोध आसा 100%. तसोच आज मेजर प्रॉब्लेम येयला टॅक्सीकारांक जे रेट्स वाडयतात. एक तर आमचे पेडणेकरांच्या टॅक्सीकारांची घराची परिस्थिती सरकारान पळयल्या काय? ज्या लोकांनी लोनां काडल्या त्यांची इन्स्टॉलमेंट भरपाक त्यांची कॅपेबिलिटी ना. त्यांचे बँक्स त्यांच्या फाटल्यान लागल्या, रिकवरी एजन्सी त्यांच्या फाटल्यान लागलेले आसा, आणि थंय तुम्ही एक तर रेट्स वाडयतात, म्हणजे GMRचे स्पॉट भरूंक सोदतात, म्हणजे एअरपोर्ट पेडण्याचो आणि जोडपाचे GMRान. हो कितें प्रश्न आसा? सरकारान हेचेर विचार करना. आता पेडणेकर फुडें सरतले, खूब दीस जाले. कित्याक आमचो असो रिप्रेझेंटेटिव्ह ना की आमी कोणाक सांगू शकता आणि आमकां प्रेझेंट करूं शकता सरकाराक. सो सरकारान हेचेर लक्ष घालचें आणि जे कितें तेंचे 1 तारखेच्यान जे रेट्स वाडयले ते पयलीं नलिफाय करून सोडचे इमिजिएटली. आणि म्हाका एक सांगात, आता सरकारान एक्सटेन्शन दिला GMRाक, कित्याक तेंचे जे पेमेंट आसा ते मागीर जे तांकां रिकवरी येतली ती. जर सरकार आमचे जर हे आसा ते GMRसाठी विचार करू शकता, तर म्हाका सांगात GMR खातीर जे इतले इन्कम येयल्या, ते आमचे जमिनी गेल्यात, तांकां तेंच्यांनी पयशे कित्याक इतले बेगीन दिवंक ना? म्हाका एक सांगात, जर GMR तेंची सोय करू शकता 6 म्हयने एक्सटेन्शन करून, जाल्यार आमच्या लोकांक कमी रेट ऑफ इंट्रस्टान कित्याक गाडयो दिवंक ना? किंवा तांकां वे ऑफ कित्याक करूंक ना? तांकां सबसिडी कित्याक दिवंक ना? सरकारान GMRचेच विचार करपाचो आनी आमच्या पेडणेकरांनी आमी अशेंच रस्त्यार धाडपाचें आमकां तुमी ठरयला काय कितें? म्हणून हांव सांगता, आमच्या आमदाराची अनकॅपेबिलिटी आसा, हे ताका प्रश्न मांडूंक कळना, आनी आयज आमची परिस्थिती आमकां फेस करचें पडटा. खूब वायट दिसता सरकारान, आनी स्पेशली मुख्यमंत्री हांव सांगूंक सोदता, तुमी जेन्ना आमचे पालक मंत्री ह्या नात्यान जर आमदार लक्ष घालिना, तर तुमी तरी लक्ष घाला. प्रत्यक्ष आमच्या लोकांक मेळात, कितें प्रॉब्लेम आहा ते समजून घेयात. डायरेक्टली डिसिजनां घेतात, ऑर्डरी काडटात, फाल्यां तुमी 144 काडटले, म्हणजे कितें करूं सोदतात? सो मुख्यमंत्र्यांक सांगता, आमच्या लोकां मदीं मेळून तेंच्याकडे हे प्रश्न चिन्ह आहा तेंचे उत्तरे दियात, मागीर तुमची डिसिजनां घेयात. म्हाका एकदम म्हत्वाचें आसा, सरकारान जमिनीची भरपाई 28 रुपया प्रमाणे केल्या आमच्या शेतकऱ्यांक, जे आमची जमिनी गेल्या. 28 रुपये दिवन ते धड अजून कोणाक पयशे मेळूंकूय ना, थोड्यांक मेळ्ळे. पण ह्या आतां पार्किंग करतले किंवा एंट्री करतले आमच्या पेडणेकारांक, जाल्यार ती 200 रुपये रेट. हे कितें चल्लां? म्हणजे पेडणेकारचो जागो धड आमी तुमकां सवाय दिवन सुद्दां आमच्या पेडण्यासाठी तुमी टोल फ्री, एकदम टोल आमकां चार्जीस न दिता कित्याक दिनात पेडणेकारांक? सरकारान हेचेर विचार करचा.
तुमकां जर आमकां दिसता आमकां रस्त्यार हाडपाचेच आसा पेडणेकारांचे तर तशें तरी सांगा आमकां नेस्त नाबूद करपाचें आहा पेडण्या म्हणून. अशें कित्याक स्लो पॉयझनिंगान तुमी आमच्या पेडणेकारांक टॅक्सीकारां भावां आनी धंदेकार भावांक मारतात. म्हाका परत सांगपाचें आहा सीएमान आतां तरी हेचेर ज्वलंत कितें तरी डिसिजन घेवन पेडणेकारां मदीं येवन प्रश्न तेंचे विचारून तेंची सोल्युशन्स दियात. बेश्टे आयकून ना आयकल्या सारकें करचें न्ही. सरकारान आमकां खूब नकळत आमच्या स्पेशली आमच्या पेडण्यासाठी आमकां खूब त्रासान उडयलेले आसा. आनी हांव एक सांगूंक सोदता, तुमी आमचो आमदार अनपड आसा जर अशिक्षीत आसा तेचो तुमी सरकारान फायदो घेवचो न्ही. तो रिप्रेझेंट करू शकना म्हणून तुम्ही काय करू शकना काय तुमच्या कडेन लायक मनीस ना. इतले आमच्या कडेन हुशार मंत्री आसात, मुख्यमंत्री आसात, त्यांच्यानी तरी पुढाकार घेऊन तरी आमच्या पेडणेकारांक वाटोवचे असं माझं म्हणणं आसा. सर हांव पेडणे ब्लॉक प्रेसिडेंट कृष्णा नायक. माझे एक अशें म्हणणें आहा की जे रेट वाडयले ते खरोखर योग्य ना. जे टॅक्सी भाडें आनी आज एपाक लागून कितें टॅक्सीकारांची परिस्थिती जाली अख्ख्या गोंयभर खबर आहा. आनी टॅक्सीकारांची सांगा सारकी हें ना, पूण ती जी रेट वाडयली ही आमकां मान्य ना. ती रेट बेगिनात बेगीन तेंच्यांनी फाटी घेवपाची. आनी दुसरें करून आमच्या एक कानार अशी गोश्ट पडटा की फाल्यां फ्लायओव्हर जर ओपन जर केलो जाल्यार तेच्या वरसून जी येणारी टॅक्सी आहा तेचे ते रेट हें करपाक सोदता. तेका लागून जे आमचे ते सरावंडींग एरियेचे जे टॅक्सीकार आहा ते जर फाल्यां सकाळी भाडें मारपाक जर टॅक्सी एपाक वयतले जाल्यार ते 10 किलोमिटर काय धारगळी वचून ते वयर सरतले. तशें वचोंक जायना न्हू. तेका लागून आमचे सरकारा कडेन आनी मुख्यमंत्र्या कडेन जेणे करून आनी हो स्थानीक आमदार जो प्रवीण आर्लेकर आहा यांच्या कडेन म्हाजी कळकळीची विनंती आहा आनी डिमांड आहा की तेणी ह्यो रेट वाडयलो तो आनी टॅक्सी जे आमकां जे पयलीं पासून जे येतले त्या हेच्यान टॅक्सी येवपाचे आनी पेडणेकारांचो अन्याय आमी खपोवन घेवपाचे ना. आमच्या पेडणेकारांच्या टॅक्सीच्या मोपा विशयी अन्याय खूब जालो आनी ह्यान फुडें आमी कशेंच खपोवन घेवपाचे ना. जो रोजगार तुमी दिता म्हण त्या नांवा खातीर हो एअरपोर्ट हाडलो तो अक्षरशः आमकां काबार करपाचो हो प्रयत्न आहा तुमचो. तेका लागून हे रेट वाडयली आनी ती पार्किंगेचो रेट आहा तो कंपल्सरी तेंच्यांनी माघार घेवपाचो. इतकेच हांव म्हाजी कळकळीची विनंती आहा. हात जोडून विनंती करता. इतले सांगून 2 शब्द सोंपयता. देव बरें. एअरपोर्ट आमचो वास्कोचो आहा. वास्को एअरपोर्टाक कितलीं वर्सां जालीं तेंचे एक पयसो घेनासले. आतां तेंच्यांनी 50 रुपया केल्या. पूण आमी कितें म्हणटा सीएमा कडेन एक विचारता कितें सीएमाक पळय बाबा हे गोंयान आमचो प्रायवेट एअरपोर्ट जावं कितें जावं आतां 30 रुपया आसली पार्किंगेक. 30 रुपया पार्किंग आतां 50 रुपया केली. मागीर 100 रुपया केली. आतां 200 रुपया केली. हे कितें चल्लां हें कितें? 200 रुपया केल्यार टॅक्सीकार आमी कशें पोट भरतले? तुमी आमच्या पयलीं ह्या पाडून आमकां पयलीं सोंपयल्यात तुमी आनी एअरपोर्टार आमी थंय 200 रुपया कशें दिवपाचे? 50 रुपया तिकेट दिया तुमी. 50 रुपया करा. पार्किंगेक आतां गाडये कोण दवरता प्रायवेट ताका 100 रुपया दिता. 100 रुपया दिल्यार 30 रुपया एका वराक 30 रुपया घेतले ते. एका वराक 30 रुपया. आतां 50 रुपया आतां 200 रुपया केल्या. खंय नागोवपाचें आमी कोणाक? आतां गॅस्टा कडेन आमी जर 100 रुपया सुबेज घेतले जाल्यार गॅस्टा पोक मारता आमी सुबेज पयशे घेता म्हणून. तुमी ॲप केल्यात ते बरे आहात पूण आमकां कित्याक त्रासान घालतात हे? आमकां सगळे कितें हाडटा ते टॅक्सीकारांचे कित्याक? आतां प्रायवेट एअरपोर्ट म्हणटा. प्रायवेट एअरपोर्ट जाल्यार गव्हर्मेंटाक कांयच पडलें ना हेचें. सीएमान हेजे दखल घेवपाची न्हू. तूं प्रायवेट कितेंय करा तुमी पूण आमचे टॅक्सीकारांचे कितें आहा ते आमकां आमचे रेट सारके दवरा. तूं एकूच न्हू. ते एअरपोर्टार 50 रुपया आनी ह्या एअरपोर्टार 200 रुपया कित्याक हे? लोकांनी खंय वचपाचें आनी हे पयशे कोणाक वयता हे? सीएमान हेचेर दखल घेवपाची. नाल्यार फाल्यां सकाळी पळया आमी पेडणेकार स्वाभिमानी आमी पेडणेकार फाल्यां सकाळी आमी सगळे पेडणेचे एक जातले आनी फाल्यां सकाळी थंय स्ट्रायक करतले आमी. फाल्यां सकाळी सांगू नाका आमी हंगामा केलो टॅक्सीकार रस्त्यार येयले म्हणून. मोपा एअरपोर्टा वयल्यान उदय मावले. आयज पार्किंगे वयल्यान बरोच इशू जाल्लो आहा की लिंक रस्त्या वयल्यान सुद्दां जर गेले जाल्यार आमच्या लोकल लोकांक फुल्ली धारगळी वचून मागीर आमकां एअरपोर्टार वयचें पडटलें. आयज लोकल लोकांक लागून जायते भशेन आमकां शेळले जातात. जायते भशेन आमकां डावल्ले जातात. आयज टॅक्सी विशय आहा. तो टॅक्सी विशय एअरपोर्ट चालू जावना. आयज 1 वर्स जावन गेले जाल्यार आजून आमच्या भुरग्यांक टॅक्सी बिजनेस मेळना. टॅक्सी कावंटर आमी कितले फावटी तरी आमी हें केलें की आमकां लोकलांक कावंटर दियात म्हणून. इवन आमच्या एक पंचायतीक पासून दिल्यात जाल्यार ओके आसलो. पूण आयज आमच्या प्रायवेटान कांयच कावंटरय दिल्ले ना
टॅक्सी विषय तर सारकेच तुम्ही भायर मारलेले आहात आणि तेका लागून आमचे टॅक्सीकार कशे बोशे एकदा एअरपोर्ट वयल्यान ट्रिपी मारून ते आपले पोटां भरतात. आयज टॅक्सी तेंच्यांनी हाडून बेकार दवरलेले आहात, रीण बाजारी जाल्यार कर्ज बाजारी जाल्ले आहात. आयज अशा लोकांक लागून इलेक्शनाच्या टायमार तुम्ही फक्त आमकां यूज करतात आणि अशा लोकांचो आमचो इश्यू तुम्ही केन्ना घेतल्यात. आयज भायर रावन सुद्दां आमचे भुरगे खंय तरी टॅक्सी बिजनेस एक टॅक्सी ते बँकेच्या कर्जांतल्यान खंय तरी मुक्त जावपाक जाय म्हणून एक भायर रावन सुद्दां ते खंय तरी जर गाडयेचो तो विशय किंवा गाडी आपलो बिजनेस करतात जाल्यार तेका पासून तुम्ही त्रास करतात. जर ते बंद जावपाक जाय किंवा भायर हे करपाक जायना तांकां फ्री काउंटर दियात. तुम्ही तेंची जमनी घेतल्यात, तुम्ही 40 रुपयान जमनी घेतल्यात, तांकां फ्री काउंटर दियात. अशा लोकांक तुम्ही त्रास करू नाकात. लोकलांक पयलीं बिजनेस दियात आणि मागीर तुमचे कितें कमिशनाचे आहात ते काउंटर चलयात. आयज आमच्या लोकलाच्यांक तुम्ही भायर उडोवन तुम्ही हे काउंटर करून आयज एक रूल काडीत आहात की आतां लिंक रस्तो जालो जाल्यार ते लिंक रस्ते वयल्यान तुम्ही थंयच्यान फीस लायतल्यात. मागीर ती फीस कोणाक? आमच्या त्या टॅक्सीवाल्यांक तुम्ही कितले किलोमिटर दितात, कशे हे करतात तुम्ही आनी ते भाशेन ते बाबी कशे भाडी मारतले आनी आपले पोट कशे भरतले. तेंच्यांनी भाडी मारून फक्त GMR काउंटराकच पयशे भरप, GMR खंयचे पार्किंगेकच पयशे भरप, तांकां कितले रावतले कितले येतले. पळय विशय हो तितलो सोंपो ना. आयज येदो व्हडलो तुम्ही बिजनेस करतात, येदे व्हडले GMR कंपनी थंय आपलो बिजनेस चलयला. आयज हॉटेलां घालूंक सोदता GMR कंपनी. जमनी आमचे एअरपोर्टाक लागून फक्त तुम्ही जमनी घेतलेले आहात आणि तुम्ही हॉटेलां बांदतात, थंय कॅशिनो जातले आणि आमच्या भुरग्यांक तुम्ही भायर मारूंक सोदतात. आयज स्थानिकांक थंय बिजनेस तुम्ही दिनात. मागीर हेचो अर्थ कितें? आमी स्थानिकांनी आतां कितें करप? रस्त्यार येयले 144 लायतात, आमकां आमचेर केसी घालतात, आमकां थंय खंय तरी ब्लॉक करून दवरतात. आमी भुरग्यांनी कितें करप? हांव रिक्वेस्ट करता आमचे CMाक तशेंच आमच्या आदरणीय आमदार प्रवीण आल्लेकराक की आयज लोकलांचो इश्यू घेवन तुवें वचप फुडें. आयज लोकल हांगा कितले पोट भरतात आणि भायले कितले पोट भरतात ह्या एअरपोर्टार तुवें पळोवपाचें. तुका खबर आहा सगळी. आणि हो इश्यू इतलो कमी ना की फाल्यां सकाळीं हांगा झगडी सुद्दां जावं शकतात. फाल्यां सकाळीं हे भुरगे रस्त्यार येयले जाल्यार तेंचेर तुम्ही केसी घालतल्यात. आयज पळय आमच्या भुरग्यांक हो बिजनेस बरे भशेन दिवपाचो की तांकां कसलो त्रास करचो न्हय ही हांव एक रिक्वेस्ट करता. आणि त्याच बरोबर हे जे कितें पार्किंग 50 रुपयाचे तुम्ही 200 रुपये केल्यात, हे आमच्या भुरग्यांक जो पर्यंत तुम्ही काउंटर दिनात तांकां प्रायव्हेट भितर फ्री काउंटर दिनात तो पर्यंत ह्या भुरग्यांचो जो भायर रावन जे भितर जे कितें आपण भाडी करून वयतात ती बंद करपाची न्हय, तांकां थंयच्यान लोकलाच्यान थंयच वचपाक दिवपाचें. आणि दुसरें म्हटल्यार हो जो बिजनेस आहा ते वयल्यान जर सगळे गाडये गेले जाल्यार सकयले आमचे जे स्थानिक लोक आहात तो अक्षरशः तेंचो बिजनेस कबार जातलो. आयज हॉटेलां तांकां बंद करची पडटली. जे बारीक बारीक गाडीवाले खंय तरी पोट भरतात तांकां बंद करचे पडटले. आयज आमचे एअरपोर्टाक लागून आमच्या लोकांचे कितलेशे तुम्ही पोटार येयल्ले आहात, कितलेशे तुम्ही पोट भरपाचे तुम्ही तेंच्या पोटार मारलेले आहात. आयज हो बारीक बारीक बिजनेस आहा तो GMR कंपनीक दिवचो न्हय. GMR कंपनीन हो आमकां लोकलांक दिवपाचो, हे भायल्या कमिशनाक लावन हे भायल्या लोकांक दिवचो न्हय. इतलीच हांव तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता आणि हे CMान हेची दखल घेवपाची हे हांव CMाक आणि प्रवीण आल्लेकराक एक रिक्वेस्ट म्हणून करता की आयज आमच्या ह्या लोकलांक खंय तरी हाती कडेन धरून हो बिजनेस चालू करपाचो आणि तेंचे पोटाची सोय करपाची. धन्यवाद. हांव सगळ्यांत पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता की हांव मोपा गांवाचो रहिवासी तशेंच माजी सरपंच. हो विमानतळ जेन्ना जालो तेन्ना हांव तेन्ना सरपंच आसलो. त्या टायमार तेन्नाचे आमचे मुख्यमंत्री आमचे मनोहर पर्रीकर, त्यानंतर प्रमोद सावंत ह्या लोकांनी आमकां मोठी आश्वासनां दिल्ली की आमकां हो एअरपोर्ट जाल्या उपरांत संपूर्ण पेडण्याचो विकास जातलो. पूण आयज एकंदरीत अशें वातावरण दिसता की ह्या GMR कंपनीन हांगासर जो ब्रिज बांदला त्या ब्रिजारच तेंच्यांनी टोल दवरला आणि बाकीचे सगळे रस्ते बंद करपाचे आसा.
त्यामुळे सगळ्या पेडण्यातल्या लोकांचो विकास कसो जातलो हेचे उत्तर थोडेशे सरकारान दिवचे. कारण जर रस्तोच बंद जाल्यार थंय लोक आमचे जे आसा ते कामाक वचपी किंवा इतर आमच्या रहदारी खातीर वचपी हे लोक थंयसर कशे जातले. दुसरी गोष्ट आसा आमचे टॅक्सी व्यवसाय जे लोक आसा ह्या टॅक्सी व्यवसाय ज्या लोकांची आजूबाजूच्या लोकांनी ज्यो गाडयो घेतलेल्यो आसा तांकां त्या एअरपोर्टार वचपाक चडांत चड एक 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर वचूंक शकता. हे डिस्टन्स आयज 20 ते 30 किलोमिटराचे जातले. म्हणजे म्हाका सांग हे एअरपोर्ट पेडण्याच्या लोकांचे भले करपा खातीर आसा काय इतर लोकांचे भले करपा खातीर आसा हो सगळ्यात मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. आयज थिंगासर रोजगार सुद्दां दिला तो 10,000 15,000 आनी म्हाका आतां खुबशे लोकांक हॅरेसमेंट करून त्या लोकांक त्या जॉबांसून काडून सुद्दां उडयल्ले आसा. आनी जे लोक भायरसून येयले ते सगळे लोक हांगासर सेटल जावन आतां येणाऱ्या फुडल्या दिसांनी सुद्दां मोठी एक डिझास्टर जावंक शकता की भायले लोक आनी आमचे लोक हेंचो संघर्श दिसान दीस वाडत रावपाक शकता. बिझनेसाचे संधी जर आमकां गव्हर्मेंटान दिलेच ना, नोकऱ्योय दिले ना, तर हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आनी आमी जे जमीनदार आसा आमचे जे भूसंपादन केले त्या लोकांचे आजून गव्हर्मेंटान पयशेय दिवं ना. म्हणजे हो येदो व्हडलो प्रोजेक्टाचेर जर सरकार श्रेय जर घेत आसा तर जे आज ह्या प्रोजेक्टा पासून जे दुष्परिणाम सुद्दां जाले तेची सुद्दां जबाबदारी आज सरकाराक घेवची पडटली. आनी सरकारान हो जो टोल बसयलो हो टोल तुरंत डिस्ट्रॉय करून जे आता इतर मार्गांची कनेक्टिव्हिटी एअरपोर्टाक आसा ती जशाचीच ही चालू रावची अशी हांव मोपा ग्रामस्थांच्या वतीन एक मागणी करीत आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.